ना आणि हाचेरूय खंय तरी चर्चा जाला आसूयेत अशी आमकां सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या। जाल्यार हाचे बद्दल आमकां अदीक म्हायती फक्त विश्वजीत राणे दिवपाकूच शकता। चर्चा जी आसा ती टायगर रिजर्व हाचेरूय जाले आसूयेत अशें आमकां कळ्ळां। पूण समज जर आमकां अदीक जाणून घेतले जाल्यार आमकां विश्वजीत राणे ह्या बद्दल म्हायती दितले। जाल्यार फुडली जे कितें अपडेट्स आसतले ते आमी तुमकां दीत रावतले। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। तिगा जर वायट अनुभव आयिल्लो आनी तो शेअर केल्लो जाल्यार समजूं येतालें, पूण गोंयांत येवन कारण नासतना गोंया बद्दल वायट उलोवप हें सामकें चुकीचें। काल इन्फ्लुएन्सरान माफी मागली, पूण तिची माफी आमकां नाका। सरकार असली प्रकरणां कश्यच खपोवन घेवचें नात अशी शिटकावणी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या। तशेंच आमी त्या इंस्टाग्राम अकाउंटाची सायबर गुन्यांव पुलिसां कडेन कागाळ केल्या अशें मंत्र्यान सांगलें। हेलो गाइस, अभी मैं कुछ टाइम पहले गोवा गई थी। वहाँ पे मैंने कुछ ऐसे कॉमेडी वीडियोस बनाए थे गोवा के बीचेस में, गोवा के चर्च में। तो मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि उसमें कुछ ऐसे लाइंस मैंने बोले थे जो गलत है, जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। उसके लिए मैं अपोलोजाइज करती हूँ, माफी मांगती हूँ। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था वहाँ के पीपल को हर्ट करने का, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था गोवा को डिफेम करने का, वहाँ के चर्च को डिसरिस्पेक्ट करने का। पर अगर मेरे किसी भी कॉमेडी वीडियो की वजह से किसी भी गोवा के पीपल को हर्ट हुआ है तो दिल से सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आमच्यो अशे इन्फ्लुएन्सर्स आसात तांचे सायट्स हें करपाक जाय आनी फ्रॉम आवर सायड थ्रू सीएन सायबर सेक्युरिटीक सायबर करून वी विल एन्श्योर दॅट एक्शन इज टेकन। कित्याक इतलो प्रयत्न जेन्ना गोवा एज अ प्रिफर्ड डेस्टिनेशन आनी प्रयत्न आसा ज्या लोकांक हांगा कांयच लेणें देणें ना, ताजी एक वायट समज कितें जालां ताका आनी कितें एक्सपिरियन्स आयला आनी दे वॉन्ट टू शेअर इट इज फायन, बट जस्ट कमिंग एंड टॉकिंग अबाउट गोवा वेन देर नथिंग टू डू विथ गोवा इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। मुख्यमंत्र्यान काल योग्य डिसिजन घेतला करपा खातीर। I believe one of the influencers came on some videos to apologize. It is nothing got to apologize. हांगा apology म्हणटा ती गरज ना। तुमी करतली मिस्टेक आनी मागीर परत ह्या आसा I think this should be a deterrent for people like this who are trying cheap tricks for monetary gains or otherwise to gain fame in a short while. ते म्हाका दिसता अटॅक करपाची गरज आसा आनी ते योग्य दिशेन वी आर नॉट curtailing freedom of speech. People have to express. But not express just for the sake of expressing getting doing something which is not wanted. पण ते एपोलॉजी घेतलं तेजेरूय तुम्ही एक्शन जातले म्हणटा, एपोलॉजी मागला पळय ताणें तेजेर एक्शन जावं दिल्ले आसा योग्य इन्व्हेस्टिगेशन करपाक। कितें असले लोक ते एक जाले, असले 10 लोक फाल्यां तयार जातले एवरीडे यू कॅन हिट तांचेर बॉडी पडपाकूच जाय म्हणटा तुमी, एक्शन जावपाकूच जाय। दिवचल पुलिसांनी गुन्यांव फाट्याच्या आदारान भांगराचे मंगळसूत्र जोमून व्हरपाच्या प्रकरणातलो नेसाय कुट्टरीचो धाडशी आनी खापो गुन्यांवकार दुबावीत फैजल शाहजान सय्यद हाका अटक केली। दुबाविताक अटक केल्ल्यान उत्तर गोंयांतले मंगळसूत्र सरपळी जोमून व्हरपाचे 5 ते 6 प्रकार वाटावपाक पुलिसांक यश आयलें अशी माहिती पुलीस अधीक्षक नितीन वाल्सनान दिली। दुबाविता सयत ह्या प्रकरणात आनीक 3 ते 4 वांगडी आसा, तांचो सोद सुरू आसा। आज बिचोली पुलिस स्टेशन के टीम along with crime branch under the leadership of SDPO बिचोलिम सागर एक ड्रडेड क्रिमिनल को अरेस्ट किया है जिसका नाम है फैजान सैयद सन ऑफ शाहजहान सैयद, एज 24 ईयर्स। ये बेसिकली कुर्तोरिम गोवा का है। ये स्नैचिंग करने की कोशिश में थे। ही वॉज प्लानिंग टू स्नैच गोल्ड चेन फ्रॉम लेडीज़ ऑन द स्ट्रीट। तो आज बिचोलिम पुलिस के स्टाफ ने इनको पकड़ा है और इसको इंट्रोगेट किया तो पता चला कि ही हैज़ डन स्नैचिंग्स इन अदर एरियाज ऑफ नॉर्थ गोवा, एस्पेशली इन पंजिम, कोलवाले, परनम, and also confessed involvement of crime in Parvarim as well. तो हमने रिकॉर्ड्स चेक किया तो पता चला कि he is a very dreaded criminal. From very young age itself he has entered the domain of crime और इनका involvement है कम से कम 11 cases में he has been involved. And when we caught him, he was planning to commit crime in other parts of North Goa, Kalangut, Parnam and all. So because of the proactive and active policing of Bicholim police station and North Goa, we were able to prevent at least 5-6 snatching incidents in North Goa. So अभी
we will be producing him before the court and further legal proceedings will be taken. कदंबाच्यो बशी प्रवाशां खातीर काशां जावन रावल्यात. 15 वर्सां पयलींच्यो गाडयो स्क्रॅप करपाची अपेक्षा सरकार लोकां कडल्यान दवरता. पूण 15 वर्सां परस मायज चलपी कदंबाच्या बशींचेर सरकारान कांयच पावलां उबारूंक नात. ते भायर पोरूं 150 कदंबा बशी हाडपाचें आश्वासन मंत्र्यान पुराय करूंक ना असो आरोप गोवा फॉरवर्डचो आमदार विजय सरदेसायन केला. फाटल्या एका वर्सांत 600 बशी रस्त्यार बंद पडल्यात. 29 बशी दुरुस्तीची वाट पळयतात. ह्या बसींची वेळार देखरेख जायना आनी दुरुस्तीचो खर्च 3 पटीन वाडला अशें विजय सांगता. कदंबा बसीस स्पीकर सर कॉफीन जाल्या कॉफीन 323 बसीस 520 म्हळ्यार 62% ऑफ द बसीस ऑफ कदंबा हॅव एक्सिडेड द नंबर ऑफ इयर्स एज पर द बस स्क्रॅपिंग गायडलायन्स. म्हळ्यार 15 वर्सांची जावन गेल्या. तुम्ही लोकांक कायदो हाडूंक सोदता आनी बसी कॉफीना केन्नाय वचूंक शकता. विच मिन्स स्पीकर सर जो मनीस कदंबान वता तो सेफ ना. आतां हाजेर मंत्र्यान उत्तर दिवचें. स्पीकर सर गेले 12 म्हयन्यांनी 687 टायम्स ब्रेकडावन जाले. ब्रेकडावन म्हळ्यार कितें? इंजीन फेलियर, ट्रान्समिशन सिस्टम फेलियर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेलियर, एंड दिस इज मोर देन 73% ऑफ द फेलियर्स. स्पीकर सर डेटा असो आहा की 29 बसी नीड रिपेर्स मोर देन 5 टायम्स इन द लास्ट 12 months. स्पीकर सर हातून 19 बसीज वेर बॉट इन 2019. सांगता कितें हाजें अर्थ कितें? की कदंबा बसीन पिरियॉडीक मेंटेनन्स बसीचें जायना. स्पीकर सर रिपेर चार्जीस पयलीं कितले आशिल्ले? 1,82 lakhs इन फायनान्शियल इयर 21-22. ह्या वर्सा कितल्यो जाल्यो? 5,48 lakhs. म्हळ्यार 3 पटीन वाडले रिपेर चार्जीस कदंबा बसीचे. 263 आउट ऑफ 449 म्हळ्यार 58% नॉन इलेक्ट्रीक बसीस ऑपरेट एट अ मायलेज ऑफ 4 km/liter. 4 km/liter म्हळ्यार गजलर. तशेंच सरकाराचे म्हजी बस येवजणेक खासगी बस तज्ञांनी न्हयकार दिला. ते बरोबरूच सरकाराक कर्नाटकांत वेंचणुके खातीर बसी धाडपाक फावता, पूण कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यां खातीर तांचे कडेन बशी नात अशें विजय म्हणटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. टॅक्सी मिटरा वेल्यान विरोधक तशेंच सत्ताधारी आमदारांनी येरादारी मंत्र्याक जाप विचारली. टॅक्सी मिटरां खातीर वर्सुकी मेंटेनन्स हो घोटाळो असून मंत्र्यान हाचेर स्पश्टीकरण दिवपाची मागणी गोवा फॉरवर्डचो आमदार विजय सरदेसाय आनी भाजपाचो आमदार मायकल लोबोन केली. ₹25,000 टॅक्सींक दरेकी ₹11,000 प्रमाण मिटर बसोवपाक सांगले. ताचेर ₹28 कोटी मोडले. आता मिटरांच्या देखभाली खातीर वर्साक ₹4,000 भरपाक लावन सरकार कंपनीक ₹11.60 कोटी फायदो करून दिवपाक सोदता असो आरोप विजयान ह्या वेळार केलो. 25,000 टॅक्सी आहा. एक टॅक्सी मिटर ₹11,234 पडटा. म्हळ्यार कितले पयशे मोडले तांणी? सगळ्यांनी मिटर घेतले, ₹28 कोटी मोडले. आता कितें म्हणटात ते हाजेर काडून ते तुवालो घालतात म्हणून ॲप बेस्ड टॅक्सी जाय म्हणटात. अरे पयलीं तुमी ताका 28 कोटीचे मिटर घेवपाक लायता आनी मागीर तूं तांकां सांगता आतां आमी दुसरे हाडटा म्हणून. 4,654 रुपीज पर हेड दिवपाक जाय म्हणून पर इयर मेंटेनन्स. हाजे पयशे कितले जाले? 11,60 लाख. कित्याक एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट इटसेल्फ इज अ स्कॅम. स्पीकर सर पयलीं टॅक्सीकारांक मिटर सक्तीचे केले, उपरांत ॲप हाडलो. आता गोवा मायल्स तशेंच ओला उबर येवपाचे वाटेर आसा. ह्या कोफुसावाक लागून टॅक्सी वेवसाय संकश्टात आयला. देखून गोंयच्या टॅक्सीकारांचो फुडार कितें ताचेर मंत्र्यान जाप दिवची अशी मागणी सत्ताधारी आमदार मायकल लोबोन केली. कोण म्हणटा ओला उबर येता, कोण म्हणटा आनी कसले तरी ॲप येता. आयज मिनिस्टरान म्हाका दिसता हे सभागृहाक फायनली सांगपाची गरज आहा की ट्युरिस्ट टॅक्सी जी कोण घेता वो कोणे घेतल्या तेजो फेथ कितें, फ्युचर कितें, की तेणे हो जो मिटर घातला एज पर हायकोर्ट ऑर्डर त्या मिटरा प्रमाणे चलोवपाची काय आतां रोखडेच कितें तरी फुडें इंट्रोड्यूस जावपाचें आहा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
दिवचल साखळे रस्त्यावेल्या कारापूर तिस्क वाठारात कारीन धपको मारिल्ल्यान एक गाय जखमी जाली. बुधवारा सकाळी हो अपघात जालो. अपघात करपी गाडयेन मात फुज्यो काडलो. अपघाता उपरांत गाय रस्त्याचेर तडफडटाली. हे पळोवन रस्त्यान येवच करपी प्रवाशांनी गोशाळेक कळयले. अपघात सुवातींचेर बंपराचे कुडके पडिल्ले देखून हे गायक कारीन धपको मारिल्ल्याचें स्पश्ट जालां. मजगतीं दिवचल साखळे रस्त्याचेर हेडगे गोरवांची समस्या वाडल्या. रात दीस ह्या रस्त्यांचेर वचप थंय गोरवांचो वावर आसता. रस्त्यांचेर तपकल मारपी ही गोरवां अपघातांक कारणीभूत थारतात. ह्या गोरवांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी वाहन चालक करतात. आज सकाळी कारापूर हांगासर प्रेग्नंट आशिल्ली गाय एक्सिडेंट जालो आनी बरें दिसलें की वाटेर येता वयता आसतनाचे लोक जे आसा ते खूब सेन्सिटीव जाला ह्या गजाली खातीर. जरी कोणी चुकून एक्सिडेंट केला आसत पण तरी गोशाळेक तांच्यांनी इन्फॉर्म केलें आनी गायक गाडयेन घालपा खातीर जवळ जवळ 60-80 जण लोक हांगासर एकठांय आशिल्ले. सो गो सेवेच्या वती गाय वती जो प्रेम लोकां मदीं पळोवपाक मेळटा तो पळोवन बरें दिसता. पण एक्सिडेंट जाल्ले गायक पळोवपाक बरें दिसना. ताका लागून सगळ्यांक विनंती आसा की गायींची किंवा गोरवांची काळजी घेवन रस्त्यार गाडी चलोवची आनी हे एक्सिडेंट टाळचे. गोशाळेचे उपकारी आसा आमी सगळे जाण, कारण ते अहोरात्र ह्या एक्सिडेंटल गोरवांक खातीर सेवा दिता आनी दर दिसा जवळ जवळ 5 ते 6 कॉल्स अशे एटेंड करतात आनी ह्या इंजर्ड गोरवांची काळजी घेतात. 18 वर्सां पिरायेच्या सकयल भुरगे आशिल्ले विधवा बायलेक गृह आदारा सयत विधवा पेन्शन येवजणेचो लाव दितले अशें आश्वासन समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिलां. तशेंच ह्या येवजणेचो लाव घेवपी लाभार्थ्यांची आर्थीक येणावळ 24,000 वयल्यान 1.5 लाख रुपये करपाची प्रक्रिया वित्त खात्यान सुरू केल्या अशी माहिती तांणी दिली. गोंयांत सध्या 1,39,000 विधवा बायलां ह्या येवजणेचो लाव घेतात. तातूंत आनीक 5,000 लाभार्थ्यांचे अर्ज पेंडींग आसात अशी माहिती लेगीत मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. गृह आधार घेता आनी सबसिक्वेंटली समज तेजेर जर प्रसंग जर येयलो जायत विडो पेन्शन घेवपाचो जाल्यार प्रॅक्टिकली कितें जाता सांगता स्पिकर सर. पयलीं गृह आधार बंद कर म्हूण सांगता आनी मागीर तिणें कितें करचें पडटा की त्या विडो पेन्शनाक एप्लाय करचें पडटा. ह्या प्रोसेसा भितर सादारण म्हाका दिसता वर्स सुद्दां गेलें जाल्यार तिका तें पेन्शन मेळना आनी त्या खातीर तिचे हाल जाता. म्हाका याद जाता की ह्या सभागृहांत गेल्ल्या विधानसभेक आमी डिस्कशन केल्लें ह्या पर्टिक्युलर विशयाचेर आनी हो विशय हांव प्रामुख्यान रेज केल्लो आनी माननीय मंत्र्यांनी म्हाका सांगलें की हेजेर आमी विचार करतले म्हणून. म्हाका इतलेंच कळपाक जाय की माननीय मंत्र्यांनी ह्या गोश्टीचेर विचार करून हेका कितें सोल्युशन काडलां काय कितें हो म्हजो पयलो प्रश्न आसा. आयज आमचे कडेन 1,39,500 जे DSS आसात जी पयलीं आमी इन्कम लिमीट घालून दिल्ली सुरवातीच्या काळान भितर जेन्ना सुरवात जाली 2002 तांचे इन्कम जे एन्युअल इन्कम इज 24,000. इट इज नॉट एनहान्स्ड. सो म्हाका दिसता की आमचे सादारण 1,40,000 जे फॅमिली DSS घेतात तांचे इन्कम 24,000 आसपाक शकना. म्हणटकच खंय तरी फट मारून केल्ले आनी म्हणून आमी 1.5 लाख घाली मिनिमम. हे 1.5 लाख घाली म्हणून ताजे कांय चड एप्लिकेशन येतली न्ही. एप्लिकेशन आसा ताज्यांनी चड जावपाकच शकना कारण विथ कन्सिडरेशन आमकां खबर आसूनय केल्ले आसा तांकां कित्याक फट मारपाक लागपा जाय म्हणून आमी केल्ले आसा की 1.5 लाख. हाचेर प्रॉब्लम आयला की फायनान्स डिपार्टमेंट म्हणटा 24,000 वयल्यान एकदम 1.5 लाख कित्याक व्हरतात. आमची जी विधवा महिला आसा आनी तिचे घरान भितर जर शेवटचे भुरगे 18 वर्सांच्या सकयले आसा एक खंयचेय भुरगे जाल्यार शी इज एन्टायटल्ड टू गेट 1,500 फ्रॉम गृह आधार आनी 2,500 फ्रॉम DSS. स्पीकर सर, फक्त फायनान्स डिपार्टमेंटाचो त्यांनी मेन्शन केलें त्या खातीर एक गजाल की नो डावट फायनान्स जेन्ना तूं 24 लाखा वयल्यान इन्कम लिमीट डायरेक्टली 1.5 लाखाचेर व्हरता तेन्ना 100% फायनान्स डिपार्टमेंट तेजेर क्वेरी काडटलेच, कारण तुमी इन्कम लिमीट वांगडाच 24,000च्यान 1.5 लाखाचेर व्हरता म्हणून पयली क्वेरी आशिल्ली. तेजें एक्सप्लेनेशन म्हणजे ताणें जरी सांगलें की नंबरांनी फरक पडचो ना बट तरी फायनान्स डिपार्टमेंटाक दिसता फरक पडलो जाल्यार कितलो बर्डन येतलो तेजें प्रोविजन करपाचें आसता. दॅट इज वन. सो हांवें इन्स्ट्रक्शन दिलां की तो तेजो इश्यू रिजॉल्व करप. दुसरी गोश्ट हो नंबर कितलो आसतलो हो सदांच, कारण
एन्युअली प्लॅनिंग करता आसतना हो नंबर कितलो आसा आनी फायनान्शियली प्रोविजन त्या स्किमी खातीर कितले करप हें पयलीं फायनान्स डिपार्टमेंटाक कळपाक जाय. ताणें आतां नंबर दिला, इट इज एप्रॉक्सिमेटली द 4000 इज नंबर, सो दॅट आमी आतां 4000 नंबर आसल्या कारणान एडिशनल बर्डन जो आसा हो आमकां इट इज 2500 इंटू द 4000 हो आमकां एडिशनल बर्डन, बट वी आर कन्सिडरींग, कारण ताचो जेन्यून म्हणजे आमदार बाब गणेश गांवकर हांच्यांनी विचारला की जे आमच्यो विधवा भयणी आसा ताच्या खातीर तांच्या भयणींक त्या भयणींक ही एमावंट एडिशनली आमकां 2500 दिवपाक जाय, कारण कन्सिडरींग द एड्युकेशन आनी आतांची ह्या संदर्भात त्या ती फायनान्स डिपार्टमेंटाक हांव सांगता की ते कन्सिडर कर म्हणून, आनी जाता तितके बेगीन तो हांव इश्यू करपाक लायता. वीज खात्यात कर्मचाऱ्यांचो मोठो उणाव आसा. फाटल्या 2 वर्सां सावन वीज खात्यात नोकर भरती जावंक ना. सुमार 1200 कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची गरज आसा. चवथी पयली कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं ही नोकर भरती करतले अशी जाप वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिली. आदलो वीज मंत्री दिगंबर कामतीच्या प्रश्नाचेर ढवळीकार जाप दितालो. कर्मचाऱ्यांचो उणाव आशिल्ल्यान ताचो परिणाम वीज खात्याच्या कारभाराचेर जाता. वीज पुरवण सारकी जायना म्हण हालीं प्रत्येक मतदारसंघातले लोक बोवाळ घालपाक लागल्यात. लोकप्रतिनिधी म्हण आमचे कडेन कागाळ लेगीत ते करतात, मात हाची जाप आमचे कडेन ना. ताका लागून वीज खात्यातली कर्मचाऱ्यांची भरती जाता तितले बेगीन करची अशी मागणी आमदार दिगंबर कामतान केला. 7330 इज द टोटल सँक्शन स्ट्रेंथ. तातूंतले 1200 पोस्ट वेकंट आसा, नियरली मातशे लेस दॅन 20%. आतां अशें आसतना डिपार्टमेंट चलयता कशें? आय कॅन अंडरस्टँड. आतां तो म्हणटा की LDC, डेटा एंट्री ऑपरेटर, पूण म्हाका हांगा पळयल्यार टॅक्निकल पोस्ट पळय, एसिस्टंट लायनमॅन 207, लायन हेल्पर 301, ज्युनियर इंजिनियर 59, एसिस्टंट इंजिनियर 35. आतां इतले पोस्ट हे टॅक्निकल वेकंट आसा. विल द डिपार्टमेंट नॉट सफर? आणि जर आसा आतां ताणें परत एक पॉयंट काडलो की पोस्ट लॅब्स जाता. पोस्ट लॅब्स बेस्ट जायना स्पीकर सर. पोस्ट लॅब्स जाता जेन्ना तूं ते पोस्ट भरना. इफ आर नॉट फिलिंग द पोस्ट फॉर अ लॉंग टायम, then the post gets lapsed. So my first question is, without technical staff, so much technical vacancies, how you can run the department like this? And secondly, what he is saying, कि post आता पळय assistant engineer जे post भरपाक, what stops him? They have to be promoted. DPC करपाचे आणि promote करपाचे. They are not recruited directly. So where somebody येतो म्हणटा 2 वर्सां post भरूना, who is responsible? Hold them accountable. Why people of Goa should suffer and why we should suffer? LDC, इंजिनियर, लायनमॅन तसेच हेर पदां फाटल्या 2 वर्सांसान रिती आसात. ही रिती पदां कर्मचारी भरती आयोगावरवीं चवथी पयली भरता अशें उतर मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिला. स्वाती मातशें प्रश्न सारको आसा, पूण जेन्ना प्रमोशन दिता तेन्ना सकयल्ले पोस्ट वेकंट जाता. फॉर एग्जाम्पल 35 एसिस्टंट इंजिनियर इन इलेक्ट्रिकल वेकंट आसा. कित्याक वेकंट आसा? एक्झिक्युटीव इंजिनियराचे आमी सगळ्या प्रमोशनां दिली, त्या खातीर 35 वेकंट जाले. त्यानंतर एसिस्टंट इंजिनियर सिव्हिलान 1 वेकंट जालो आनी जवळ जवळ 36 एसिस्टंट इंजिनियराचे पोस्ट वेकंट जाले. फाटले फावटी जवळ जवळ 80 ज्युनियर इंजिनियर ऑलरेडी फाटल्या टर्मा भरल्या. त्यानंतर इलेक्शन आयलें आनी जेन्ना फुडले भरपाक जाय आशिल्ले, सादारण म्हजे म्हायती प्रमाणे 80चे वयर पोस्ट ज्युनियर इंजिनियराचे वेकंट आसा. म्हणजे हे 59 आनी 35 जर आमी एसिस्टंट इंजिनियराचे धरले जाल्यार जवळ जवळ 90 पोस्ट ज्युनियर इंजिनियराचे इन इलेक्ट्रिकल वेकंट आसा. आतां हे सगळे प्रोसिजर करतलो जाल्यार आमकां एसिस्टंट इंजिनियर टू ई करतलो किंवा JE टू AE करतलो जाल्यार आमकां विजिलन्स क्लियरन्स लागता आनी हे विजिलन्स क्लियरन्स आमकां पयरूच मेळ्ळा. आतां 8 दिसांत हांव हें प्रमोशन करता आनी आतां GPSCच्या ह्याच्या प्रमाणे एडॉक प्रमोशन्स आर नॉट टू बी मेड आनी त्या खातीरूच हो सगळो पयलीं आमी एडॉक प्रमोशनूच दिताले. आतां एडॉक प्रमोशन नॉट टू बी कावंटेड आनी त्या खातीर GPSCचें परमिशन मेळून हे प्रमोशनां दिली गेली वता. आनी त्या नंतर आमी उरले ते पोस्ट भरपा खातीर एडवर्टायजमेंट दितले आनी इट वील बी GSSC म्हणजे गोवा स्टेट कमिशन आसा ताजे मार्फत हे पोस्ट भरले गेले वतले. स्टाफ
त्यानंतर जे तुम्ही लायनमॅनाचो काढलो एसिस्टंट लायनमॅन आणि लायनमॅन हेल्पर साधारण 700 पोस्ट हे सगळे मिळून वेकंट आसा. ताजें प्रोसिजर आमचें चल्लां आणि अपार्ट फ्रॉम दॅट आज बसून पावर डिपार्टमेंटान वर्क चार्ज नाशिल्लो आणि त्या खातीर आनी कॉन्ट्रॅक्ट चलताले आणि कॉन्ट्रॅक्ट केलो की प्रॉब्लेम जाता. एक म्हणजे प्रत्येक जाण येता आणि पोजिशन करता की आमकां भितर घे म्हणून. आतां आमी ठरयलां की असो स्टाफ कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेवप ना. वर्क चार्ज एस्टाब्लिशमेंट ओपन करप जसो PWDत आसा, वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटांत आसा आणि त्या प्रमाणे मुखार वचप. 45 वर्सां पिराय पुराय जाल्ल्या कर्मचाऱ्यांक 5 वर्सांचे रिलॅक्सेशन दितले. तशेंच कंत्राटी पद्दतीचेर आशिल्ल्या लेबर कामगारांक वर्क चार्ज प्रक्रिये वरवीं भरती करतले अशें आस्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिले. गव्हर्मेंटात कॉन्ट्रॅक्टाचेर जे भुरगे आसता सदांच त्या जाग्यार पोस्ट येयल्या उपरांत एक्चुअली तेंच्यांनी एप्लाय करपाक जाय. दुसरी गजाल तेंची एज 45 क्रॉस जाली सुद्दां आसत जाल्यार तांकां 5 वर्सां रिलॅक्सेशन म्हणजे अप टू द एज ऑफ 50 दे कॅन एप्लाय. आणि त्याच्या भायर म्हणजे 45-50 सुद्दां त्याच्या भायर कॅटेगरी जी आसा म्हणजे ST OBC म्हणजे जे ST आसा जाल्यार 53 पर्यंत तो एप्लाय करपाक शकता. स्पीकर सर, these boys have not been allowed to answer the exam, speaker sir. They were not allowed to exam. ना स्पीकर सर कोणीच खंयच्या एग्जामीक तूं बसूं नाका हें केन्ना सांगूंक ना. एप्लाय कोणीय आसा न्ही इंडिपेंडंटली तेका फक्त आतां कशें आहा 5 वर्सां रिलॅक्सेशन सर्टिफिकेट फक्त डिपार्टमेंट दिता आणि दिवपाक जाय तसो रूल आसा. म्हणजे ताका 5 वर्सां रिलॅक्सेशन सर्टिफिकेट फॉर एप्लिकेशन. एग्जामीक बसूंक दिवं नाका किंवा एग्जामीक बसूंक दिवंक ना, एप्लाय करूंक दिवंक ना अशें खंयसरूच ना. सगळ्या जाणांक दिता. मिनिस्टरान सांगला म्हणजे वॉट एवर द थिंग्स वी कॅन म्हणजे विल गो थ्रू द प्रोसेस अँड देन विल सी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मंगळारा राती जगभरातल्या लोकांनी सुपरमून उमेदीन पळयलो. सुपरमून डे दिसा म्हणजेच काल चंद्र सगळ्यात मोठो दिसलो. हरशीपेक्षा काल चंद्र 12,000 किलोमीटर चड पृथ्वीच्या लागीं आयिल्लो म्हणून तो 14% मोठो दिसलो. मंगळारा मध्यान राती उपरांत हे दृश्य पळोवपाक मेळ्ळें. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोंयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरा भितर. पळया टॉप 25 लायव्ह.